ती आऊंकवार, तिचे नाव मरी, पूण ती आज सोम्याची माता आणि एकली उतार प्रायेची वांसडी म्हूण लेखलेली. तिचे नाव एलिझाबेथ. तिका आतां 6वो म्हयनो. ह्यो दोगी स्त्रियो भेटतात. ह्यो दोगी स्त्रियो असाध्य आसले साध्य जाल्ल्या गजालींक साक्ष जातात. असाध्य आसले देवान तांचे तें साध्य केलें. आयचे सुवार्तेंतल्या मरिये उदेशी एलिझाबेथीन उच्चारलेल्या सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हूण सतमनलेली तूं कितली बागी म्हणल्या उतरांनी आयचे सुवार्तेचो सारसाट आपला म्हणयेत. एलिझाबेथीक मरियेचे बेटेचें कारण ह्या उतरांनी कळटा. कित्याक बडव्यान मरियेक तूं गर्भेस्त जातली म्हणचे बराबर एलिझाबेथी गर्भेस्त आसा म्हूण कळयलें. हें ती सत मानली आनी हाका ती साक्ष जाली. सुवार्तेकारान एलिझाबेथीक मरियेची भेट विवरूंच्या वक्ता मरियेचे आनी एलिझाबेथीचें बाग केदें वर्तें म्हणल्याचें वर्णनी जाता. आपणाक मरियेची वा सोम्याचे मातेची भेट एक वर्तें बाग म्हणून मांडची एलिझाबेथ सर्वेस्पराचें उतर नीज म्हणून मांडून घेतलेली मरी बागी म्हणलें तिस परगडता. आपले आवयच्या कुसव्यांत उडी मारलेलो स्नानीक जुवांव ह्या दोगां आवयां वा स्त्रियां मदले बेटेंतलो संतोष आनी हे बेटेचें महत्व वर्णिता. आपल्या स्तुती गायनांत आपले किरकोळ चरण दसीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली म्हणल्या उतरांनी असाध्य आसलें देवान साध्य केल्ली रीत मरियेन वर्णिल्या.